बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे असो. मगाळ कशा फिरगस घरानो तशेंच सर्व रिताच्या भक्तिकानो रिताच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी 3 दिसांचे भक्तीपण आदारच्या ह्या संदर्भी आयचो 3रो दीस जावन आसा आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा विधेयपण. कशें रिता विधेयपणा मार्फत देवाक मनशांक आनी सर्वांक मानवून संतीपण तिणें जोडून घेतलें. ह्या विशयांत आमी नियाळ करया आनी तसो शेगुणी आमकांय सर्वांकय लाभचे पसोतू आनी आमी तो जिवचे पसोत मागया. आतां आमी प्रस्तावन आयकुया. त्रिदोमांच्या निमाण्या दिसा आज आमी आसा. विधेयपणाचो शेगूण आज आमी नियाळता. रिता आमची शारोतीण जल्मातावन मरणा पर्यंत आपल्या वडिलांक विधेय जावन जियेली. आपल्या जिणयेंत विधेयपण एक वर्तो शेगूण जावन तिणें रुता केलो आनी अशें देवाक ती मानवाली आनी असाध्य आसचें साध्य करची शारोतीण जावंक पावली. ह्या विधेयपणाच्या वाटेन आमी चलूंक आनी अशें देवाक आमी मानूंक आमकां कृपा मागून दी म्हूण आज प्रत्येक तरान रिता कडेन मागया. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशींचे बरेस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजलेमांत रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पळणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून 1 दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालून आसलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटेकायेक वेजमे जाल्लें. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताच्या आवयन ताचे लागीं म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताचे माथयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो.
देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्तांव बोमगाळ बाबा भयणीनो सारिताक मान करूंक संगता मेळिल्ली आमी सर्व आयच्या दिसा विधेयपणा विशयंत आमी नियाळ करता विधेयपण सुमार जाणांची एक चिंता पसांव आमी कित्याक पेल्याक आनी एकल्याक विधय जाय जैगी म्हणलें आनी विधेयपण म्हणलें तक्षण आमी आमचें स्वतंत्र वगडायता आमकां स्वतंत्र ना म्हणलें तसलें एक चिंता पळय थोडे फावटी आमचें तें येवचें आसा पूण खरेपणी विधेयपण आमचें स्वतंत्र आमकां वगडावंक करिना बगार आमी स्वतंत्र जावन जियोंक आनी संपूर्ण तरान जियोंक आमकां अवकाश करून दिता देखून आज ह्या शिगोणा विशयंत आमी इल्लेशें सडीत समजून घेवंक आनी नियाळ करूंक प्रयत्न करया आमी हेच्या सुवार्थेंत आयकल्लें तें वाचप जेजू परबेक देवळाक जेरुसलेमाक गेल्लो आनी गेल्लो तो थंयच पाटी रावता आनी तें तेच्या माय बापाक मरयेक जावं जुजेक जावं कळीत आसना तीं ताका सोदून पाटी थंयसर येतात आनी तो देवळांत मेळटा आनी देवळांत ते ताका पळयतात तो थंयसर शिकोणदारा मदें बसोन तांकां सवालां करन सवालांक जापी समजोन घेवन तो थंयसर आसलो आनी तांणी ताका सवाल केल्ल्या वेळारय ताणें म्हळें हें म्हजें बापाचें घर हांगा आसचें सहज पूण उपरांत आमकां तेंच वाचप कितें म्हणटा जेजू तांचे संगता नजरेताक गेलो आनी तांचे संगता तो रावलो काल जावन तांकां तो जियेलो आनी जेजू काल जालो मात्र न्ही आमकां तो अशें म्हणटा हाका लागून जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो भुरगो जेजू वाडोन येता घटमूट जायत आयलो आनी जणवायेन भरलो देवाची मजत ताचेर आसली जेजू देवाचो पूत जाल्यारय मनशा रूप घेवन आयिल्लो संवसारांत आपल्या माय बापाक तो काल जालो तांकां तो विधेय जालो आनी अशें विधेयपणाची ताणें आमकां एक श्रेश्ठ देख आमकां दवरल्या आनी ह्याच विशयांत सांत पावलो फिलिप्पिकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमकां अशें म्हणटा सैमान तो करो देव तरी त्या समासमपणाक लाभदोन तो रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो आपणाकच कालतो करन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांत आमी वाचता 5 अध्यायांत तो देवाचो पूत तरी आपणे सुचलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो अशें जेजू सर रितीनी विधेयपणाक एक श्रेश्ठ देख आनी आदर्श जेजू ताच्या बापाक सर्गींच्या बापाक संपूर्ण थरान विधेय जालो कित्याक ताचें मिसांवसो बापाचें मिसांव संवसारांत जारी करचें आनी तें जियोवचें ताच्या आवय बापायक तो काल जालो ते आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्लें तसलें कशें नजरेतान तांचे संगता जियेलो 30 वर्सां तो तांचे संगतास आसलो तांचे संगता तांच्या वावरांत तांकां संगात दिवन आनी अशें तांकांय तो विधेय जालो आनी काल जालो तितलें मात्र न्ही तो जेजू संवसारांतल्या लौकीक अधिकाराकय तो विधेय जालो सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू तिरवोबांच्या विशयांत टॅक्स बांच्या विशयांत सवाल ताच्या लागीं विचारल्या वेळार ताणें कितें म्हळें जें कितें रायाचें आसा तें रायाक दिया देवाचें आसा तें देवाक दिया आनी देवाळाचे सुंक वसूलदार आयिल्ल्या वेळार ताणें पेद्रोक मासली दवरूंक धाडलें
आनी ताका सांगलें तांतूं मेळिल्लें तें नाणें तूं हाड म्हजे बाबतीन आनी तुजे बाबतीन देवाळाची वंती तूं दी म्हूण. आनी अशें जेजू संवसारांतल्या लौकीक अधिकाराकय तो विधेय जालो आनी सगळ्यांकय ताणें एक वर्ती देख दिली. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आज आमी मान करता ती आमच्या फिरगजेची पात्रोन सारिता. तिच्या जिणयेंत विधेयपणाक एक श्रेश्ठ देख आनी निदर्शन ती जावन आसा. पयल्यान कशें तिच्या वडिलांक आवय बापायक ती विधेय जाली. 18 वर्सांचे प्रायेची ती आसतना तिणें धार्मीक जिणयेक वेंग मारूंक कोवेंताक भरती जावची तसली आशा उसारल्ल्या वेळार ताच्या आवय बापायनच तिका आडयलें मात्र न्ही. एका पौल फर्डिनांड म्हणल्या एका व्यक्ती कडेन तिचें लग्न करनय काजार करन दिलें आनी तो एक पेवंडो. आनी ताणें खंयच्या रितीन तिका कुटुंबांत कश्ट दिलें म्हणलें आमी जाणाव. ताचे खातीर सबार तरांचे कश्ट तिका सोसूंक मेळ्ळें. पूण आवय बापायक विधेय जावचे खातीर, तांकां काल जावचे खातीर, तांचें उतार मानचे खातीर ती काजार जावंक ओपली आनी ती काजार जाली. तशेंच तिचो न्हवरो आनी तिचे दोग पूत मरण पावल्ल्या उपरांत तिणें कोवेंताक भरती जावची आशा परत उसारली आनी ती कोवेंताक भरती जावंक गेल्ल्या वेळार ती एक काजारी. त्या देखून कोवेंतांत 2 पटी तिका नेगार केलें, तिरस्कार केलें, पाटींस धाडलें. पूण तिणें तिचें सदन सोडूंक ना. मगार ती त्या सदनांत तीर रावली. मागणें त्याग करन कोवेंतांत भरती जावच्याक ती भितर मुखार गेल्ल्या वेळार तांच्या सुपिरियरान तिचे लागीं एक विचारलें, तुका तितलें दैवीकपण आनी आसा जाल्यार एक आजाप म्हणलें बरें तें करून दाखय. एका सुकी बडी धरणीर पोरून ताका उदक वतून ती तुवें पालेशें करचें जाल्यार खंडीचावनी तुका घेता म्हणलें. आमी तिच्या जिणये विशयंत तें वाचता. आनी तिणें तशेंच केलें. तें आपणाच्या सुपिरियराक कोवेंताच्या वडिलनीक विधेय जावचे खातीर, नाजाल्यार सामान्य चिंतपा प्रमाणे सुकल्लें तें परत जीव जावचे अवकाश नात. पूण हांगासर ती विधेय जाता, खाल जाता आनी संपूर्ण आपणाक समर्पण दिता आनी अशें एक वर्ती देख ती जावं पावता. तर असलो एक वर्तो शेगूण तिचे थंय आसलो आनी ह्या शेगुणाक लागून तिणें तिचें सांतीपण जोडूंक तिका साध्य जालें. आनी कोवेंताच्या जिणयेंत तिका मस्त कश्ट तिका लाभले. आमी पळयता कशें पिडा तिका आयिल्ली गी म्हूण. सुमार 8 वर्सां तिका तिच्या त्या एकसुऱ्या कुडांतच रावची ती परिस्थिती आयिल्ली. आनी ह्या वेळार कितेंच परपर नासतना देवाक काल जावन, देवाक विधेय जावन, देवा तावन जें कितें आयलां सगळें मानून घेवन ती थंयसर एकसुरपणान ती जियेली. आनी अशें ह्या मारिफात सर्वांक एक देख जावं पावलें. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आज आमी तिच्या विशयांत नियाळ करन तिचें विधेयपण आमच्या जिणयेंत आमी जियोंक मुखार वेता आसतना आमी कोणाक विधेय जाय हें आमी सर्वांनी मनांत दवरचें भोव गरज. देवाक काल जावन, विधेय जावन रियेंतल्यांनी आमी चलोवंक जाय. तशेंच आमकां जल्म दिल्ल्या आमच्या वडिलांक आनी आमचें जतन घेवच्या आमच्या वडिलांक आमी कदाळय विधेय जावन, काल जावन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. सांगातास आमी सरकारी कानून कायदे आसात, हाकाय आमी विधेय जावचें भोव गरज. ह्याच विशयांत सांत पावल रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांत आमकां अशें म्हणटा, अध्याय 13 एक वाक्य येता न्हू, हर एकल्यान आपणा वयर आसलेल्या अधिकाऱ्यांक काल जाय, कित्याक देवान दिल्ल्या शिवाय खंयचोच अधिकार ना. अधिकारा विरोध चलतलो, देवाचे मांडावळीक विरोध वेता. कितें बरें तें तूं कर, देखून तुवें ताका काल जावचें अवश्य. क्यास्तीच्या बियान मात्र न्हय, तुज्यास अंतस्करणा खातीर तुवें ताका काल जावचें गरज. सांत पावल स्पश्ट उतरांनी म्हणटा, आमी
सरकारी अधिकारीक काल जाय कित्याक कानून नियमा कायदे रगरो निर्बंध हे सकड समाजाच्या आनी एकामेकाच्या बऱ्यापणा पसोवूंक ते आसा केल्यात. ह्या जावन कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी कोविडाच्या ह्या परिस्थितींत आसात. कशेंय समार निर्बंध घाल्ले ते आसात सरकारान, थोडी नियमां केल्लीं आसात. तरी हे पर आमी कित्याक पाळी जाय. आमचें स्वतंत्र जर काडलां म्हणलें तें चिंताप येता. पूण असले एका परिस्थितींत आमची भलायकी सांबाळचें आनी एकल्याची भलायकेक आमी गौरव दिवचो ती जबाबदारी आमचेर हर एकल्यांचेर ती आसा. त्या देखून हे कायदे आमी भोव सूक्ष्मयेन पाळोवंक जाय, जबाबदारेन आमी पाळोवंक जाय. हाचे मारिफात एकामेकाची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय आनी एक भलायके बरेत समाज बांदून हाडच्याक आमी आदार दिवंक जाय. आनी ह्या दिशेन आमची पात्रोन सारिता आमकां विधेयपणाक श्रेश्ठ आदर्श आनी देख जावन आसा. तेचे आदर्श आमच्या दोळ्या मुखार दवरन आमी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत कायदे नियमां निर्बंध हे सकड बऱ्या रितीन पाळणं एक बरी समाज बरें फिरगज कुटाम बांदून हाडचे दिशेन तिचो आदार आनी तिची ससाय मागया. आमच्या विविध गरजांक इराद्या पसोवूंक आमी आतां मागया. सर्गीच्या बापा पोय सभेच्या सर वडिलांनी सोम्याचो सांगा जोडून नव्या जिणे वाटेर प्रेरीत जावन पोय सभेक नवेपणाची दिशा दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आनी फळांनी भरमोन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समाजाचे आनी राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या हर एका अधिकाऱ्यांनी देशा खातीर लोकांच्या मोगान बरोवन उत्तम सेवा दिवंक निस्वार्थी मनोभावान भरमोन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर फिरगस कुटुंबांनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन जिविताचो खरो संतोष भोगूंक वाट दाखय. कुटुंबांत कोरेंस कोरोना व्हायरसाक वळख जायनाशें भलायकी सांबाळूंक मांडून हाडिल्ल्यो रुली रेगऱ्यो पाळन विधेयपणाचो शेगून उखल धरून आमकां तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मागण्याचो तशेंच वेळाचो महत्व समजून तांचो सदुपयोग करिसो तांणी तांच्या आवय बापायक मान दिवन सर वडिलांक विधेय जावन चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोविड-19 आनी हेर मरेकार पिडेन वळवळत्याल्यांक चिकित्सा दिवच्या सर वैजांक नर्सांक आनी आस्पत्रेंतल्या सिंबंदीक वायटा विघ्नांतलें निवारण तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्या सक्कट सांद्यांक तुजें संरक्षण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आख्या संवसारार कोरोना व्हायरसा वरवीं कोश्टोंच्या धर्मीक भावा भयणी खातीर आमी विशेष रितीन तुजे लागीं परता. तांचे तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तांची भलायकी तांकां पाटीं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौनपणी आमच्या संग कसकी वैयक्तीक गरजां बसोत आमी मागया. सर आमच्या फिरगजगारां बसोत विशेष जावन परगांवांनी वावर करतात ते आमचे फिरगजगारां घरांत हांव पयस वावर करतल्या सर आमच्या भावा भयणी विशेष जावन आमच्या युवा जाणां बसोत आमी मागया. दयाळा बापा आज आमी तुजे मुखार दवरली आमची प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. आमची पात्रोन सारिता मारिफात सबार आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरल्याय. अशें जावन आमच्या फिरगजगारांक सर विघ्नान वारा वायटांतलें आनी पिडेंतलें तुवें राखलाय सांबाळलाय. ह्या बसोत तुका आमी अर्गां दिता आसतना कशें ती तुका तिच्या आवय बापायक विधेय जावन काल जावन सर्वांक एक प्रेरण जावं पावली.
त्याच प्रमाणे आमी सदांच तुका विधेय जावच्याक कलतेपणान तुजे मुखार येवच्याक आनी ह्याच शेगुणा मारिफात आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान आसा करच्याक तुमचो आशिर्वादीत कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आमी मागण्यांच्या तिसऱ्या दिसा आज आमी आसा हें भक्तीपण आदारतां त्या देखून आमची पात्रोन सारिताची ससाय आमी मागया. हे सारिता तुज्या ती भगवंत जिणयेचे आदर्श वर्तें चड करून तुज्या त्या 4 वर्सांचे निमाणे पिडेंत तुजी सुस्निकाय अदीक आनी देवाचे कुशेक तुजें खालपण विचित्र जावं पावलें. त्या शिवाय तुजो तो सोबीत आत्मो देवाच्या हातांत उपसून दिवची घडी येसर जेजू क्रिस्त सवय कोडो कालसेचे निमाणे तेमे पर्यंत पियोंक तूं भोव चड अत्रेगली. ही सर्व तुजी विशेष देणी मुखार घालन परत हांव तुजी कुमोवंक आनी आदार सोदच्या आमच्या भावा भयणीक प्रत्येक जावन पिडेस्तांक तूं बुजय. आपल्या कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी पाटी जोडूंक तुज्या विनंतीचेर ती पातयेवन आसात. देव आपल्या भक्तांत थंय आनी तुजे थंय आतां आनी ससनाक महिमेवंत जावच्या पसून ही कृपा आमी तुजे लागीं लालेवन मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. सारिता आमा पसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फावज आमच्या खातीर मागया. हे देवा सारिताक वर्ते कृपा तुवें फावो केली. ते कृपेन दुस्मानाचो तिणें मोग केलो आनी आपल्या काळजांत आनी कपालार तुज्या मोगाचें आनी तुज्या पाशावांचे गुर्त तिणें भोवयले. तिचे विनंतेन आनी तिच्या पुण्या पसोत दुस्मानांक आमी बक्षिसे आनी तुजो पाशाव नियाळीसो कर आनी अशें बोळ्यांक आनी रडतल्यांक बसयलां तें इनाम आमकां लाभाशें कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमी सारिताच्या रिलीकेचो आशिर्वाद जोडया. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सारिता मारिफात तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो आमी तिसऱ्या दिसाचें भक्तीपण आदारलें आनी फेस्ताक बरी पवती तयाराय आमी केल्या. आनी फाल्यांचो दीस फेस्ताचो दीस माय म्हयन्याची 22 तारीख आनी ह्या फेस्ताचें मीस सकाळीं 10 वरांचेर
डिवायन वर्ड टीव्हीचेर प्रसार जातलें. कशें तुमी ह्या फाटल्या 3 दिसांनी मागण्यांक संगता मेळ्ळ्यात, तशेंच ह्या फेस्ताच्या मिसांती तुमी संगता मेळोवंक जाय आनी वांटेली जायजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. सर्वांकी देव बरें करूं. शरतीनी बागेवून पिता आमची कशा फिरगस तुका मान दिता. तुजी जिनी देखेवून तुजेर अभिमान दवरून तुका मानान लेखून वंदन करता. जय 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 तुका, जय 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 तुका आनंद बरी सारिता. जय 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 तुका, जय 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 तुका सोबी स्वाती कुलोबा. मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद